गोयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जो सद्याक देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सांबाळटा ताची एरोगन्सी पत्रकारांक कांय नवी न्ही। पत्रकारांनी पर्रीकाराक कितें वांकडो तिकडो प्रस्न केलो काय ताचें तिडकलेंच। जे दिसा मडकयकारान बीजेपीत प्रवेश केलो तो खीण जाल्यार पत्रकारांक सामको आयती खाणावळी भशेन। पत्रकारांनी मडकयकाराच्या बीजेपी प्रवेशा वेळार माविनाच्या पावर स्कॅमाचेर पर्रीकाराक रिअलिस्टीक प्रस्न घाले आनी पर्रीकाराचे पाशियेस परत एकदा ऑन कॅमेरा एक्सपोज जाले। पत्रकारांचेर ते वेळार पर्रीकार कसो चाळवलो ताचे हे काय प्रात्यक्षित। नाही एक गजाल लक्षांत दवर नाही एक पहिली गजाल लक्षांत दवर मातशें म्हाका उलोवनी। इफ देर इज एन सम एक्शन टेकन बाय द गव्हर्मेंट यू हॅव टू फॉलो अप दॅट। तुवें जर तूं म्हाका एडवान्सान सांगलेलें जाल्यार कितें केलां तें हांव तुका फुडें सांगतलो। तूं ठरयता तें। आय डोंट टू एन्सर यू। मातशें स्वता पयलीं अपडेट करात स्वताक। राव रे तूं पयलीं सारको लायनीन यो। तूं असो वांकडो रावन उलोवनाका। करेक्ट दॅट इज वाय आय एम टेलिंग यू। आय पॉयंट राव मरे तुका दिसता तें हांव सांगिना। लिसन टू मी। हांवें सर्टिफिकेट दिला तुका। तूं सर्टिफिकेट दिता। यू आर गिवींग द सर्टिफिकेट। अरे पण हांव तूं तें ताका विचार मरे म्हाका कित्याक विचारता। आय कार्ड सगळ्याक देव बरें करूं। तुका सांगला पर्रीकाराच्या ह्या वागणुकीचेर काँग्रेसीन टिका केल्या। मिडिया कडेन अशी भाशा वापरपी रक्षा मंत्री पर्रीकाराक मोदीन पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार मागता। जेन्ना एक डिफेन्स मिनिस्टर कॅनॉट रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ मिडिया टू क्वेश्चन इट, वी स्ट्रॉंगली कंडेम द रूड एंड मिसबिहेवियर। ज्या तरेन मनोहर पर्रीकारान ताका सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो, ताका तापयलो जवळ जवळ आपूण हेडमास्टर आनी तो एक ल्हान भुरगो। ताका सांगता तो तूं ल्हान भुरगो आसा, तुका खबर ना, तूं तेन्ना जन्मा येवना आशिल्लो 20 वर्सां पयलीं। पावर स्कॅम कितें जाता तें खबर ना म्हणून आनी ताका अधिकार ना म्हणून विचारपाक प्रश्न। मनोहर पर्रीकारान ताका उत्तर दिलें ना। हो बीजेपीचो नॅशनल म्हणजे नोबडी कॅन क्वेश्चन देम। जो ताका क्वेश्चन करता एक तर ताका मारतात, एक तर जिते आमी पयला महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान ते अवतारांक कशें मारले। वी स्ट्रॉंगली कंडेम इट एंड वी डिमांड विथ द प्रायम मिनिस्टर जो मोदी आसा तेणे ह्या मनोहर पर्रीकाराच्या ह्या एटिट्यूडाक, कारण हो एकूच इन्सिडेंट ना, पयर 70 तो एडिटरांक सांगता तुम्ही जर हे करपाचे जाय सगळे इश्यू हे करपाक जाय तुम्ही कपडे काढून नासा म्हणून, तुम्ही नागडे जायात। असो वल्गर शब्द देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर यूज करता। म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान ताका जर थोडो सुद्दां रिस्पेक्ट आसा डेमोक्रेसीक आनी फ्रीडम ऑफ मिडिया, then मनोहर पर्रीकार should be sacked immediately. रामदेव बाबाक जे यू आसन मेळूंक ना तें खंय पर्रीकारान सोदून काडलां। आता पर्रीकारान खंय पातकांजली संस्था स्थापन करची म्हूण काँग्रेसीचो यू टर्नांचेर टोमणो। हे आसन रामदेव बाबाक जावं खंयचेच योग गुरूक शक्य जालें ना। जे यू आसन म्हणटात, यू आसन हे जगाक नवीनूच मनोहर पर्रीकारान सोदून काडलें आसा। तेजे कडेन मागता हांव की मनोहर पर्रीकारान एक नवें इन्स्टिट्यूट देशांत स्टार्ट करपा जाय। पातकांजली पातकां आसता पळय, पातकां शुद्धीकरण करतात त्या इन्स्टिट्यूटाक पावतकीर अशें तें म्हाजे कडल्यान रामदेव बाबाक सुद्दां शक्य जालें ना असलें इन्स्टिट्यूट करपाक। तो तेजो सर्वासर्व आसतलो। मावीन मोदीन त्याने प्रिन्सिपल करपाचो, पांडुरंग मडकयकाराक वायस प्रिन्सिपल करपाचें। आख्ख्या देशभर तांकां फटींगपणां करून लोकां मुखार जे येता तेन्ना तांकां बऱ्या पडटलें की तेंचें शुद्धीकरण करपाक। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक बीजेपी राजकी भावनेन समन्स काडटा। वेंचणूक आयोगान हाची दखल घेवची म्हूण काँग्रेसीचो राजन मागता। We appeal to the Election Commission to take suo motu notice of these summons being issued to its opponents and the Congress leaders in particular this very case against the Vice President of the Congress Party, Shri Nilkanth Hararkar, who is an ex-minister. All this time you had no time to investigate. This is very clear that the BJP is feeling the heat at the ground level. It knows the voters are going against it. So somehow or the other they are trying to defame the opponents. Bureau Report, Prudent.